विरोधी पक्ष म्हणून आम आदमी पक्षान रावूनच आमी गोयचे प्रश्न मांडटले अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस सांगता. ह्या आदी लेगीत काँग्रेस विरोधी पक्ष म्हणून असमर्थ थारला आनी आपलो तांचेर विश्वास ना. मात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो विरेश बोरकार एक बरो आमदार देखून ताच्या वांगडा गोयचे प्रश्न मांडपाक आपूण वावुरपाक तयार आसा अशें वेन्झी म्हणटा. म्हाका दिसता ऑपोजिशन म्हणटा तो आप एकलोच आहा दोग जाणांनी. काँग्रेसाक म्हाका कांयच गॅरंटी लागना आहा म्हूण आसतले सिटाचे सायडीन. सो वी आर गोइंग टू टेक इश्यूज फॉर गोवा. इफ दे आर टेकिंग देन येस, इफ दे आर जेन्युअनली टेकिंग बाय हार्ट यार पयलीं भाशेन इतली वर्सां तमाशा करता ते भाशेन सेटिंग करून ते इश्यू घेता जाल्यार देन वील हॅव टू वेट अँड वॉच देम. बट आवर इश्यूज आर इश्यूज वीच हॅव बीन इग्नोर्ड बाय द assembly by both of them when they were sitting there. So those issues we are going to put there. He is a very good candidate and MLA over there. So it is like AAP and RG getting together. Definitely we will be together there and support each others, and things what he is going to put up also we are going to support, and what we are going to put up I'm sure and expecting him to support. We will also tell him to give us this support because it is for Goa today. It is not about RG and Aam Aadmi Party. Elections are over. We are here for Goa, and I think unitedly we are going to be standing there for Goa.